नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुकळकर आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। आदोगाद मारबोडे प्रकरणाविशीं 20 डिसेंबर मेरेन सादर करात प्रतिज्ञापत्र। उच्च न्यायालयाचो गोंय सरकाराक निर्देश। बेकायदेशीर डान्स बार करात बंद, मायकल लोबोची डीजीपी कडेन मागणी। गोंयान कायदो आनी सुवेवस्थेचे 3 तेरा, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। म्हादय उदका वादाक काँग्रेसूच जापसालदार, कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोमईचो आरोप। रस्त्या कुशीक लायिल्ले बॅनर उडयात काडून शंकर पोळजीची मागणी। गोयच्या पंगडांतल्यान खेळपी अर्जुन तेंडुलकरान पयलेच रणजी मॅचींत मारलो शेकडो, जाल्यार गोयच्या सुयश प्रभुदेसायाची द्विशतकी खेळी। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। ॲडव्होकेट गजानन सावंत मारबोडे प्रकरणात 20 डिसेंबरा मेरेन प्रतिज्ञापत्र सादर करता मुंबय हायकोर्टाचो गोंय खंडपीठान राज्य सरकाराक सांगला। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतिल्ली। वकील संघटनांनी मंगळारा तशी मागणी खंडपीठाकडेन केली। या प्रकरणाची बुधवारा सुनावणी जाली। तशेंच या प्रकरणात गोंय राज्याचे मुखेल सचिव, पुलीस महासंचालक आनी संबोधीत पुलिसांक नोटीसी जारी केल्यात। 20 डिसेंबर मेरेन प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो गोंय सरकारान निर्देश दिला, अशी माहिती ॲडव्होकेट सुबोध कंटकान दिली। Yeah, Bar Association requested the High Court yesterday in open court, of course, on the judicial side, to take sumo to cognizance because Bar had taken a resolution, and sent a copy also to the High Court. So our request was apparently accepted. Today High Court took it as a sumo to cognizance. High Court has issued notices now to the State of Goa Chief Secretary, DGP, and the concerned police officers. Matter is now kept on Wednesday for further consideration. I am appointed as amicus curiae to assist the court. High Court has also requested the Advocate General and the Public Prosecutor to so full to रेस्टॉरंटाच्या नावान कळंगुटे बेकायदेशीर डान्स बारां चालू आसात। ह्या डान्स बारांचेर खर कारवाय करत थळावो आमदार मायकल लोबोन मागणी केल्या। हे विशीं ताणें पुलीस मुख्यालयांक भेट दिवन डीजीपीची भेट घेतली। कळंगुटे रेस्टॉरंटाच्या नावान 13 ते 14 डान्स बारां सुरू आसात। तशेंच दलाला कडल्यान पर्यटकांची लूटमार चालू आसा। नाका जाल्ल्यो गजाली सांगून दलाल पर्यटकांक टोपी घालतात। गोंय पर्यटनाचे दिश्टीन सुरक्षीत करपा खातीर पावलां उबारपाक जाय, अशें तांचें म्हणणें। पंचायतीन परमिशन दिला रेस्टॉरंटाक, not for dance bar. That's what I'm saying. So they have misused the license. They are asking help from government. They are asking help from police to stop this illegal activities which is happening. Stand by them as a MLA. Policeची गरजच असता. Permission if panchayat goes over there and if there is an assault, who is taking responsibility? Nobody is taking responsibility. We have to go on our own. So we require police help and police protection when we are taking up any issue in the village. कोणाचा तरी सपोर्ट असतो ना फायनली जे टाउट्स हा ते जेन्ना थिंगासोर ऑपरेट करता तेंका लोकल पुलीस स्टेशनान बंद करचें पडटा.
म्हणजे सांगू सोदता की पंचायतीचे काम सोवांग बॉन आहा एज पर पंचायत राज एक्ट, बट स्टील दे हॅव टेकन वन स्टेप अहेड अँड गॉन इन द इवनिंग टू चेक दिस क्लब. इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह. They have taken the secretary, sarpanch, ward members, everybody went. Police also went with them. But this has to stop. We cannot do blame game. We will not rest till all these illegal activities stop. We are serious about this. That is why we met Chief Minister. That is why we met DGP today. We are very serious about this. And I am very much confident that these illegal activities, especially एकदा हे टाउटिंग बंद जाले 100%. हे इलिगल जे एजंट भोंवता गायड म्हणटा आपूण कन्विन्सिंग द कस्टमर टू कम इन दीस डुबियस क्लब्स ते बंद जाले न्हू. हे टोटल क्लब ऑटोमॅटिकली बंद. सो तशें वी आर हियर हेल्प बाउंड टू स्टॉप दिस डान्स बार एंड डिस्को क्लब. डाउट्स इलिगल गाइड्स कितें आहा न्हू, ट्युरिस्ट कॅनॉट कम टू गोवा एंड गो विथ बॅड मेमरीज. लॉट ऑफ ट्युरिस्ट आर गोईंग विथ बॅड मेमरीज. गायड्सूच न्हू ते बेश्टे कितें कार्ड दाखयता आय एम अ गायड म्हणून इलिगल कार्ड ते अशेंच छापलेले आनी ते दाखयता सांगता ट्युरिस्टा आय एम टेकिंग यू टू अ नायस प्लेस नायस क्लब आनी खंयचे हितून मसाज हिंगा मेवतलो म्हणटा फ्लॅटान तेंचे कडसून पयशे घेता थिंगा आनी नाच चोरता तेंकां. म्हणजे इन शॉर्ट दीस पीपल हू आर कम फ्रॉम आउटसायड द स्टेट सम ऑफ देम आर कम ओनली टू डू दीस एक्टिविटी एंड दे आर गोईंग अननोटिस्ड. पुलीस एक्शन जायना तेंचेर कित्याक कस्टमर जो येता 2 दिसांक तो पुलिशीन वयतलो काय तो हिंगासर 2 दिसांक हेका येता हॉलिडेयांक येता. आदवोगादाचेर पुलिशेन केल्लो हल्लो, आझाद मैदानाचेर मुन्नालाल हलवाईचेर पत्रकारां मुखार जाल्लो हल्लो, ह्यो सगळ्यो गजाली पळयल्यार गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था आसा काय ना असो प्रस्न उप्रासता अशें म्हणीत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायन उतरांचे फार पेटयले. आदवोगादाचेर जर हात घालपाक लागले जाल्यार लोकांचें आनी कितें उरलें अशें विजय विचारता. खंयची लोकशाय पुलीस म्हणटा आमी वचून ते पळयतले म्हणून कितें पळयतले. पळयलो ताका सस्पेंड कर आनी हें कर मरे डिसमीस कर. तरी बाबायचे बेस्ट ते आदवोगादाचेर हात घालता तो. आदवोगादाचेर जर हात घालूंक लागले जाल्यार लोकांचे आनी कितें उरलें. दुसरो प्रेस कॉन्फरन्स घेता ताजे उजीर जायचे ताका पडटा मार आनी उरला कितें. बनाना रिपब्लीक मरे गोंय म्हणजे हांगा आसा कायदो कोणाक बरें मारतले. आमी फाल्यां चड उलयता दोके मोडटले म्हणून चड उलयता म्हणून एसेंब्ली अशें जातलें आतां. इतल्याचेर उरला न्ही. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोमैन गोंया वांगडाच्या म्हादयवादान कर्नाटकाच्या हिताचेर रक्षण न केल्ल्याचो ठपको काँग्रेसीचेर लायलो. म्हादय प्रकल्पा खातीर काँग्रेस जापसालदार आनी पक्षाची सुप्रिमो सोनिया गांधीन गोंयांत प्रचार करीत आसतना उदकाचो एक थेंब लेगीत कोणाक दिवचे नात अशें म्हणिल्लें. देखून ह्या सगळ्यांक वादांक काँग्रेसूच जापसालदार आसा अशें बोमैन ह्या वेळार म्हणलें. मंगळारा वास्कोत लायिल्ल्या बॅनराक लागून 2 दुचाकी मदीं IOC जंक्शनाचेर अपघात जालो. रस्त्या कुशीक आनी ट्राफिक जंक्शनाचेर लायिल्ले हे बॅनर आनी एडवर्टायजमेंट बोर्ड्स काडून उडोवचे हे खातीर वास्कोचो समाज वावुरपी शंकर पोळजीन निशेध केलो. उपरांत वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान राती अपघात जाल्ल्या सुवातेची पळोवणी केली आनी रस्त्या कुशीक लायिल्ले बॅनर आनी एडवर्टायजमेंट बोर्ड्स काडून उडोवचे असो आदेश मुरगांव नगरपालिकेक दिलो. म्हणजे व्हिडिओ पयलो व्हायरल जाला तो तातूंत एरिया उलयताले की हो बोर्ड आसा नाजाल्यार हे बोर्ड्स आसा नाजाल्यार हो बोर्ड आसा. म्हाका दिसता टोटली म्हणजे पळोवपाक सोडा लोकांक दिसना ड्रायव्हरांक दिसना हो शार्प टर्न आसा. आतां असले बोर्ड हांगा आसपाय ना आनी हाची खंय तरी म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर्स बी आयला ताणें दक्षता घेवपाक इमिडिएटली. आनी अशे खंयचेय सपोज स्पॉट्स जे आसा थोडे स्पॉट्स अशे आसा थंय एकदां दिसना टर्न मारता आसतना ते इमिडिएटली दिसले की परमिशन आसूं नासूं
ते बोर्ड तेंचे काडपाक जाय कित्याक सेफ्टी ऑफ द पब्लीक ताणें म्हणल्यार दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या खातीर. काल तो भुरगो पडलो म्हणटा, काल तो मेल्लो जाल्यार कितें जावपाचें. पयरूच आमी एक एक्सिडेंट पळयला, ते बी तशेंच ते रस्त्यार पार्किंग बी करता म्हणून ते एक्सिडेंट जाला. ओवर स्पिडींग हे सगळे इश्यूज सपोज आमी एड्रेस करना जाल्यार कोणाचो तरी बाबड्याचो जीव वतलो. फाटींच हांवें इश्यू रेज केल्लो तो केबल्स हांगा आसा, तो केबलचो जो पसून इश्यू आमी हातान घेतला. म्हाका दिसता सीओन नाल्यार आनी हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन इमिडिएटली हांवें काल कलेक्टराकूय ताचे सगळे व्हिडियोज धाडले, म्हजें लेटर तिका केलां आनी तिका सांगलां की इमिडिएटली एक्शन घे म्हणून. आज सकाळी फुडें इनफॅक्ट डेप्युटी कलेक्टरान म्हाका फोन केल्लो, ताणें ते काडपाचें प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून. हांवें सांगलें तुमी सपोज ते कोण येना न्ही ते कट करा आनी उडया. पब्लीक सेफ्टी इज फर्स्ट. ताणें परमिशन घेवं नाका. ती सपोज डेंजर आमकां दिसता आमच्या लोकांक खातीर जाल्यार म्हाका दिसता इतलो इमिडिएट एक्शन आमी घेवपाची गरज आसा. आनी हांव सरकाराकूय सांगता ताजें आज पळय हें आसा इट्स अ व्हेरी स्मॉल थिंग. ताणें खुबशे इश्यूज घेतल्या, आमी हे तर क्लियर करतले. पूण हांव इमिडिएटली सीओक आनी चेअरपर्सनाक इंस्ट्रक्शन दितलो की खंय असले स्पॉट्स आसा ते पयलीं क्लियर करचे म्हणून. आनी हांवें पयलोय प्रपोजल दिल्लो चेअरपर्सनाक की तुमी आतां हे बॅनर पळय गांवभर घालता ते बंद करा म्हणून. आतां तुमी एकूच खंय तरी स्पॉट करा म्हणजे व्हडलो होर्डिंग घालपाक, आनी थंय सगळ्यांचे होर्डिंग्स येवनी. आमकांय वायट दिसता तातूंत ते आमीय घालतात, आमी बॅनर्स घालतात तेन्ना आमकांय वायट दिसता. सो म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीन एक खंय तरी एक डेजिग्नेटेड स्पॉट करतो, जशे दुसऱ्या शहरांनी आसता तशें एक डेजिग्नेटेड 4 स्पॉट करचे. थंयच बॅनर आसतले जंय लोकांक त्रास जायना, जी गाडी वता तेन्ना लोकांक ती दिश्टी पडटा वेवस्थीत. अशे तरेन जावपा जाय. खंयच असले पळय डेंजर स्पॉट्स आसता थंय अशें आसपायना अशें म्हाका दिसता. ताची दक्षता हांव घेतलो इतलें हांवें ताका एश्युरन्स दिता. गोंयच्या पंगडाक खेळपी अर्जुन तेंडुलकरान पयलेच रणजी मॅचीत शेकडो मारला. ताचो बाबा सचिन हाणीं आपल्या पयलेच रणजी मॅचीत 35 वर्सां पयलीं शेकडो मारिल्लो. अर्जुनान राजस्थाना आड 7व्या क्रमांकाचेर खेळटना 12 चौके आनी 2 सके मारून 207 बॉलांनी 120 काडल्यात. भारत ही सगळ्यात नेटान वाडपी अर्थव्यवस्था जावन आसा. तशेंच उण्या चलनवाडीची पातळी आशिल्ल्यान स्थगीत जावपाची लेगीत भिरांत ना अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बुधवारा लोकसभेत दिली. अमेरिका डॉलरा मुखार रुपयाचे मोल उणें जावपा विशीं उलयतना हेर सगळ्या चालना परस देशी युनिट वाडत आसा अशें सांगलें. The government's policy, and this is from, before I start, this is from India Development Update. Navigating the Storm is the name of the report, and this is a report on the Indian economy which was issued on December 5th, 2022, just a few days ago. So the government's policy, I'm quoting, the government's policy response to the external shock aimed at maintaining macroeconomic stability and protecting vulnerable households has been carefully designed and well targeted, given increasingly limited fiscal space. Like the COVID-19 response, it combined demand and supply side policies. So that's one picture about the macroeconomic situation. The second, despite, quote again, quote again, India's forex reserves above US $500 billion are among the largest holdings of international reserves in the world, and together with net forward assets provide adequate buffer against global spillovers. Then it goes to say, India's economy grew faster than most of the major emerging market economies in Q2, that is of financial year 2022-23. It grew, of course, this is an addition I want to draw here, it grew more than Brazil, Mexico, China, South Africa and Thailand.
कामगाराचो दिसावडो उण्यांत उणो 750 रुपया करचो अशी मागणी अखिल भारतीय कामगार संघटनेन सरकारा कडेन केल्या। खणकाम बेगिनात बेगीन सुरू करपाची मागणी आनी पयलीं कामार आशिल्ल्या कामगारांक रोजगार मेळपाक जाय अशी मागणी केली। तशेंच गोंयच्या बेरोजगारीचो दर देशा परस 3 पट चड आसा अशें म्हणीत आयटाकाचो सरचिटणीस क्रिस्टोफर फोन्सेकान सरकाराचेर फोग काडलो। तशेंच म्हारगाय आनी संस्थात्मक म्हारगाय नियंत्रणात करपाचें आवाहन लेगीत फोन्सेकान ह्या वेळार केलें। जरी तर आमी एक सरदृश्टी जर पळयत जाल्यार आमकां दिसता गोंयांत खुबशे प्रश्न आहात। पयले म्हणल्यार नोकरीचे प्रश्न आहात। गोंयांत सगळ्यांच्यान चड बेकारी आहा व्हेन कंपेर्ड टू द कंट्री। ज्या देशाची जितली पळय बेकारी तेज्या पेक्षा ट्रिपल 3 टायम्स अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा। त्याच बरोबर कामगारांच्यो खुबश्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो आसात। ह्या 4-5 वर्सांक खुबश्या कंपनींनी कामगारांक काडून उडयला। ते म्हणटात नवो इन्व्हेस्टमेंट येता, न्यू इन्व्हेस्टमेंट करता, पण त्या न्यू इन्व्हेस्टमेंट सगळें पोपळ इन्व्हेस्टमेंट, कित्याक कामगारांक आपल्या कामाचो कसलो आलाशिरो ना। दुसऱ्या वाटेन म्हारगाय इतली वाडटा शीम आनी मेर नासतना, आनी दुसरी आमी म्हणटात इन्स्टिट्यूशनलायज्ड म्हारगाय। ती म्हणल्यार कितें? ती म्हणल्यार सरकार इलेक्ट्रिसिटी, उदकाचे बिल आनी कितें वाडयत रावता। दुधाचो प्रश्न सुद्धा, दूध सुद्धा कितल्या पाटी वाडला। आता कंटिन्युअसली एका वर्सान 3 पाटी दुधाचो प्रेस वाडलो। सगळ्या वाटेनी म्हारगाय आमकां खाता आनी अशें आसता एका वाटेन आमी ट्युरिस्ट पॅराडायज म्हणटा आनी दुसऱ्या वाटेन आमी गोंयकार सारके त्रासांत आहात, म्हारगाय खातात खरें पळोवंक गेल्यार। सो ह्यो एक प्रश्न, हे सगळे प्रश्न आमी AITUC गरीब गोर लोकांक, सामान्य लोकां बरोबर आमचो संपर्क जोडलेलो आसता, तेका लागून हे प्रॉब्लेम आमचे आमकां फील जाता। दुसऱ्या वाटेन मायनिंग बंद जाला। मायनिंग बंद जाला आमी म्हणटा मायनिंग बेगीन चालू करा, हे आमचे प्रथम डिमांड आहा। आनी जे कामाचेर मायनिंग इंडस्ट्रीन काम केल्ले कामगार, त्याच कामगारांक नोकरी दियात। सरकारान U-टर्न केला आनी सरकार म्हणटा तुमकां जाय तांकां नोकरी दिया। ह्या आदले कामगार जे काम केलां तांकां दिवपाची गरज ना। वी डू नॉट एग्री विथ दिस। We say that this U-turn of the government is uncalled for and we condemn it. त्याच बरोबर आम्ही म्हणला दर एक कामगार जाका नोकरी ना तेका नोकरींतल्यान काडलेलो आहा ह्या गेल्या 3-4 वर्सां। फुडल्या पिळगेन प्रदूषण मुक्त वातावरणात श्वास घेवचो, जिणेत बरी प्रगती करची, तशेंच बरे भलायकेन आपली जीण सारची। हाका लागून हवा नितळ दवरप ही आमची प्राथमिकताय आसा अशें विधान भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें। बुधवारा राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन दिसा निमतान दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ती उलयताली। ह्या वेळार विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी एनर्जी एफिशियन्सी ब्युरोन तयार केल्लें EV यात्रा हो मोबायल पोर्टल लेगीत लॉन्च जालो। The EV यात्रा वेब पोर्टल एंड मोबाइल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कि महानगरों में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को फेफड़े और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साफ सुथरी हवा में सांस ले पाना एक न्यूनतम मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। देवियों और स्वजनों, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता भी है और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है।
केरी सत्तरीतल्या हणजुणे आणि दिवचलच्या आमठाणे धरणात नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान ल्हान नुस्ती सोडली। या वेळार नुस्तेमारी खात्याची संचालक शमिला मोंतेरो आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। केसीआर लोकशायेची हत्या करपाक सोदता। तेलंगण हायकोर्टान पदयात्रे खातीर म्हाका परवानगी दिवनूय तांणी म्हाका आडोवपाचो यत्न केलो। तेलंगणा YSRTP पक्षाची मुखेली YS शर्मिलान आरोप केला। म्हज्या घरा भायर खर पुलीस बंदोबस्त आसा, म्हाका घरान नजर कैदेन दवरला। पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक ऑफिसान येवपाक दिनात अशें तिचें म्हणणें। It's evident that KCR is a tyrant, that he is a dictator. Once again, the High Court has given us the permission to do this Padayatra, reiterating that it is my right to do this Padayatra. But I'd like to bring to your notice that KCR is using the police department so much so that he is curbing my own personal rights also. Today, I am not allowed to step out of my house, even to go to the High Court yesterday when we moved the lunch motion for this Padayatra issue again. So, my question is why? Am I under house arrest? I do not know because I have not served a notice. So nothing is official, but there is police everywhere. So how do you call this democracy? There is a curfew all around this place. Party cadre is not allowed to come into the party office. I am not allowed to step out of my own house. So where is the democracy in Telangana? And this man, he kills democracy in his own state, and he has the shamelessness to go and say that he is going to launch a national party. This is nothing but a bandits party. That the Kisans in Telangana are being so neglected that there have been 8,000 suicides in 8 years of KCR's rule. How is he going to protect the Kisans? There is not even crop insurance in Telangana. If a crop goes, rotten or waste, the farmers don't even get 1 rupee. Where is the Kisan Sarkar in Telangana? So if there is no Kisan Sarkar in Telangana, he promised to waive off the loans for the farmers, and he hasn't done it even till today. So where is the Kisan Sarkar in Telangana? And if there is no Kisan Sarkar in Telangana, how shameless can he be to say that he will bring a Kisan Sarkar all over India? This basically is the bandits Rashtra Samiti. This is not the Bharatiya Rashtra Samiti. This man is a bandit. He is the richest bandit in the country today because he is involved in the Kaleshwaram corruption. And the Kaleshwaram project is the biggest scam of India today because this man is siphoned off 70,000 crores of rupees of the funds that have come from national financial institutions, and I am the only one talking about it. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आता रोखडेच पळयात आवाज गोयचो हे बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।